कला अकादमीच्या ओपन ऑडिटोरियमाचो तेर्रास कोसळ्यार 17 जुलयाक वर्स जालें. कला राखण मंड आनी बरोबर कितल्याशाच कलाकारांनी मेळून कला अकादमीच्या वाठारांत ताची पुण्यतीथ पाळून दुखवटो उक्तायलो. कला अकादमीचे वास्तूची दश केली म्हणून सरकार आनी कला संस्कृती मंत्री गोविंदाचेर फार. पयले कलाकार सगळे वांगडार येवन आमी कला अकादमीचे फुडल्यान आमी परफॉर्म केला. पयले पार्ट दिसता हांव नकळो केन्ना जाला सर केन्ना जावंक ना, कित्याक आमकां परमिशन मेळोंक ना भितर वचोन आमी परफॉर्म करपाक. तर आमी कलाकार आमी हूय परफॉर्म स्टेज मेळटा आमी करतले. एंड दॅट्स वाय आय थँक ऑल द पीपल हू केम टुडे टू सी. कित्याक एक वरस लागता तुमी कितें काम करपाक. अरे आमचे ओपन एअर ऑडिटोरियम दी धाकटे आसतना आमी डायरेक्टली आमी परफॉर्म करतले. आनी दिस इज द रिजन वाय वी हॅव ऑल कम टुगेदर टू सपोर्ट कला अकादमी एंड टू सपोर्ट एंड वी विल प्रोटेक्ट इट टिल द व्हेरी एंड. थँक्यू. आमकां अशें कळ्ळें की तुमी पयलीं परमिशन मागिल्ली भितून करपाक की मेळोंक See, we had not asked for permission because we just gave a letter to Kala Akademi member secretary that we are going to go there to pay our tribute, and we have not asked for permission because that is no man's land. Kala Akademi says that it is with PWD. PWD says that we had never any plans to do anything on that stage. So we had asked for permission, not for permission, just to tell them. But still, they said that that area is restricted and you cannot go there. We respect it. Finally, it is Kala Akademi. It's here and we are present. राजदीप बाब तुमकां विचारपाचें आहा की ह्या कला अकादमीचेरूच आतां असेंब्ली चालू आसा आनी असेंब्ली क्वेश्चन्स असले पूण ते हें केलां. पळय आमी आमचें काम करता, कलाकार म्हणून आमी आमचें काम करता आसा. जे कोण जाळवणदार आसा तेणी आमकां समाधान करत जें कितें करपाचें करचें इतलेंच खातीर हो प्रयत्न आसा. पळय आमी सगळ्यांनी मेळून हो आवाज उठयला. हो आवाज लोकांच्या काना पर्यंत पावोवपाचें तुमचें काम. म्हाका दिसता तुमी आमकां सपोर्ट करतले म्हणून. हो तुमी तो सपोर्ट केला सगळ्या काना गोंय कोणच्यानी हो आवाज पावलो जाल्यार डेफिनेटली लोकूय रस्त्यार येतलो आनी तांच्यांनी आमची मागणी स्विकार करचीच पडटली आनी कला जाग्यार पडटली. देव बरें.